हेल्थ मिनिस्टराचे अपात्रताय प्रकरणात फिर्यादी काँग्रेसीचो अपात्रताय अर्ज हायकोर्टान भायर मारलो। प्रकरणाची सुनावणी घेवपाचो पयलो अधिकार सभापतीक म्हूण हायकोर्टाचे निरीक्षण कोर्टान काँग्रेसीक अर्ज फाटीं घेवन सभापती मुखार वचपाचो पर्याय दिल्लो। काँग्रेसीन हायकोर्टानूच निकाल दिवचो म्हूण खंडपीठाक सांगलें। आमदारान राजीनामो दिल्ल्यान सभापती ताचे आड अपात्रताय अर्जाची सुनावणी घेवंक शकना म्हूण काँग्रेसीचो दावो। कळंगूट कांदोळे बीच लायनीक बालमजुरी लैंगिक शोषणा सारकेल्या गजालींक आळबंद घालूंक म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकलान खास मिटींग आपयल्ली। मिटींगेक कळंगूट कांदोळेचे पंच, पुलीस, अपनाघर, चायल्ड हेल्पलायन आनी एनजीओचे वावुरपी आशिल्ले। एक कमिटी काडून बीच लायनीक काम करपी आनी भीक मागपी भुरग्यांक सोदून तांकां अपनाघरांत घालपाचो प्लान आसा। कळंगूट कांदोळे बीच लायनीक ट्युरिस्टांक बारीक सारीक सामान विकपी आनी भीक मागपी भुरगीं चडूच जाल्यात। बाल कामगारूय आसात। तांचे लैंगिक शोषणाचे प्रकार जावं येतात। ताचेर उपाय काडपाक म्हूण मायकलान मिटींग आपयल्ली। All the coastal belt people who are tourists who are coming, they will not be again and again harassed by these children. You want this, you want that, and also there won't be any case of child abuse as far as beach is concerned, as far as promenades are concerned on the beach. Because we see a lot of boys, young boys and girls on the beach, anything can happen to them. We don't want any child abuse to happen. So I thank both the NGOs who had come today, and we look forward from cooperation from general public, especially ladies, especially women. They should come out and help us to stop child labor, to stop any type of child abuse on the coastal belt of Goa. So whatever we are going to start today in Kalangut, Kandolim, Baga, Shingerim coastal belt should be followed in other beaches as well, so that we do not have any type of incidents as far as small children are concerned. Loitering on the beach, somebody trying to have bad intentions in their mind to do something with them, that should not happen. We will identify all these child laborers, all the children who are on the beach, who are selling things, who are begging, and the police along with the NGO and panchayat members will rescue them and take them to Apnagar, and they will be put inside over there. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। म्हापशा मार्केटाच्या रिनोव्हेशनाचो प्लान तयार जाला। मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या हजेरेंत पालिकेन पसरकारां खातीर प्लानाचे स्क्रीनिंग केले। मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांची संघटना नव्या प्लानाचेर सातिस्फेत। तांणी कांय सुचोवण्योय केल्यात। पयल्या पावण्यार सुमार 20 कोटी मोडटले। सुमार 37 कोटी म्हणून 2 टप्प्यांनी प्रोजेक्ट जातलो। Unlike other projects, money will not be released unless the project is approved. So project is being forwarded. Tanto project baro asa, bare kela architectak. In fact, I'm very happy that I saw after quite some time I saw very good, promising budding and ideas ashillo architect पयला जी गोयची स्पेशलिटी एक्चुअली। प्लानाचे स्क्रीनिंग पोवन पसरकार प्लानाचेर सातिस्फेत। आता हो जो सगळो प्लॅन आसा तो आमी आमच्या एसोसिएशनाची AGM आफोवन त्या AGMान आमी सगळे आमी वेपाऱ्यांक एक्सप्लेन करतले आनी भितून आनी कितें फायनल डिटेल्स आसा जाल्यार 15-20 दिसांनी तांकां कळयतले। पण इन प्रिंसिपल हो जो कॉन्सेप्ट केल्लो आसा म्युनिसिपॅलिटीन आनी चीफ मिनिस्टराच्या डायरेक्शनाचेर, आमदाराच्या डायरेक्शनाचेर जो कॉन्सेप्ट जो फ्लोट जाला तो एक बऱ्यापैकी मार्केट गोंयान न्ही, म्हाका दिसता इंडियन अशें मार्केट आसचें असो प्लॅन केल्लो आसा। रिनोव्हेशनाचे काम 2 टप्प्यांनी जातले। खर्च सुमार 37 कोटी। पहिले फेजीक जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड जातलो तो 19.6 crores. सो हो पयलो फेजीन आनी दुसऱ्या फेजीन जातलो तो 17 crores. सो टोटल 35 crores आमकां सँक्शन केल्ले आसा। टायम पिरियड आमी विदीन 2 years अशें धरला, कारण मेजर मेजनरी वर्क कांय ना हितून, रिकन्स्ट्रक्शनचो भाग ना तितून, फक्त रिनोव्हेशन, एक्सटेंशन आनी तशेंच फक्त ब्युटिफिकेशनाचो आहा। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे।
वास्को बायणाचे सरोगसी बलात्कार केशीत बुधवारा 6 आरोपी तस्लिमा हाजी, श्याम कान्होजी, मोतीराम गावकर आणि वंदना गोवेकराक चिल्ड्रन्स कोर्टान जामीन दिलो. मुखेल आरोपी शोएब अफ्रिदीचा जामीन अर्ज भायर मारला. घेऊ एक ब्रेक.